माझे नाव प्रियांका नाईक हांव बॉटॅनिकल सोसायटीचे ट्रेजरर. तुमच्या सगळ्यांचे कोंकण फूड फेस्टाक खूब स्वागत करता. हे आमचे कोंकण फूड फेस्ट खूब पयलींच्यान चल्लेलें आसा आनी हें दुसरें वर्स आमी नावेलीन कोंकण फूड फेस्ट हाडला. हें 19th एडिशन आसा, म्हणजे 19 आमी अशी कोंकण फूड फेस्ट केला जी गोंयभर फामाद आसा आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक आमी प्रोत्साहीत करता की झाडां फळां आनी घरगुती सामान कशें तयार करून ते विकूं शकता. एक प्लॅटफॉर्म आसा आनी तातूंतली आमी जागृतकाय म्हणजे आमच्या लोकल जी फळां आसा फळां आसा जी खंय तरी आतां लिपत गेल्लीं आसा, खंय तरी लोक ताका विसरत गेल्लीं आसा, तांकां आमी रिवायव करपा खातीर हें फूड फेस्ट मेन फोकस दवरता आनी लोकांक प्लॅटफॉर्म दिता की ते कशें तेंच्यांनी फुडें व्हरप आनी कशें आपलें सेल करप हे तांकां भरपूर प्रतिसाद मेळचो म्हणून आमी हें फूड फेस्ट एवरी इयर दवरता. My name is Stella Pires. I'm the Secretary of Botanical Society of Goa. So this year we have a lot of stalls, vendors coming and participating for our event. We have the Forest Department participating this year along with Goa College of Agriculture, who's also a part of this festival. Along with which we have stalls of various plants and fruit sellers, vendors across for this event, and it's a 3-day event. Do come, which is started from the 2nd, 3rd and 4th of May. It's open to public from 10 a.m. to night 8 p.m. The closing function will be on 4th of May. That will be at 4 p.m. in the evening, along with which we will have also the prize distribution for the annual home garden competition of 2025. We welcome you all for this 3-day event of a Konkan Fruit Fest. Do come. आता तुमचे कितले स्टॉल आसा सगळे म्हणून? आमचे सगळे म्हणून 11 स्टॉल्स आसात आणि टेबल स्पेसीस एक 30 सुमार टेबल स्पेसीस आसात, अरावंड 30. सोडून आमची कॉम्पिटिशनूय असतात. सो टू प्रमोट फ्रूट डायवर्सिटी इन गोवा वी हॅव फ्रेश फ्रूट कॉम्पिटिशन जे आयज आसा. सो डिफरंट फ्रुट्स कोणे फार्मर्स मे बी गार्डनर्स तुमी फ्रुट्स घेवन आयज एज एन एंट्री घेवपाक येता आनी ते आमचे एक्झिबिशन डिस्प्लेचेर आसतली. Secondly, best honey competition also. If you are a beekeeper, if you are rearing honey bees, you can get honey samples which will be as a competition entry, and that will be judged by the professional judges. In the evening we have entertainment activity. There will be fancy dress competition for the children and karaoke night. Tomorrow we have fruit products competition. If you are making jam, jelly, biscuits, chutneys out of fruits, you can get it as an entry. So we are taking entries from 10 a.m. till 2 p.m. तशेंच आनी मागीर इवनिंग सेम झुंबा बाय ब्रँड मी आसतलो आनी कॅरिओके नायट आसतली. मागीर परवा वी हॅव कॉम्पिटिशन फॉर द चिल्ड्रन, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. थीम इज फ्रुट्स ऑफ गोवा इन द मॉर्निंग एट 11 o'clock. एंड मीन टायम वील बी ऑल्सो हॅविंग फ्रूट इटींग कॉम्पिटिशन. सो तुमी काडींग नाजाल्यार केळीं घेवन येवपाची आनी उमको टायम आसतलो. ते टायमा भितर तुमी ते फास्ट खावपाचे. सो कोण मॅक्झिमम खाता ताका प्रायज आसतलो आनी गॅस द वेट ऑफ द फ्रूट. Random fruit will be there. You will have to guess the weight of the fruit, and the one who guesses the exact weight will be the winner. And in the evening, after the closing ceremony, there will be free demonstration on flower arrangement by Daniel D'Souza. Your good name, madam? Lisa Pinero. I am competition coordinator of the Konkan Fruit Festival.